प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 25 ते 28 पर्यंत आनी 34 ते 36 पर्यंत, 25 to 28 and 34 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. सुर्याचेर, चोंद्रिमांचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून आनी लारां उचांबोड जाल्यात ती पळोवन संवसारा राष्ट्रां सारकीच गाबोरतली आनी तळमळटली. प्रितुमीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो विरगून, तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर कामचाराक लोबडोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आखे पृथ्वीवेर आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. लिवचो आसा ते घडणे मदले सुरक्षीपण फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विने उबी रावंक तुमकां घटाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. भाव भयणींनो, जेजू आयज आमकां एके भाशेन सांगूंक सोदता की जेन्ना तो येवचो आसा खूब घडण्यो घडटल्यो. आमी कालच्या शिवर्तमानांत पळयलां आनी जेजू आमकां पयलींच सांगता जागृत राव म्हणटा, कित्याक तुमी न्हिदोन रावत जाल्यार तुमची चोत्राय ताज्या येण्याचेर धरिना जाल्यार तो अकस्मात दीस येतलो आनी भाव भयणींनो, आमी सगळीं आमचें सगळें निसंतोन जातलें. पूण भाव भयणींनो, जेजू म्हणटा जेन्ना तो दीस पावतलो तेन्ना आमी एके भाशेन खुशाल बरीत रावंक जाय. कित्याक जें घडणें ह्या संवसारांत जावपाचें आहा, ह्या पृथ्वीचेर जावचें आसा, तें सगल्यांक लागतलें. जो कोण भावार्थी आसा, जो कोण भावार्थी ना. कित्याक जेन्ना जेजू परतून येतलो खूब घडण्यो घडटल्यो. पृथ्वीचेर येवचें आसा म्हणटा ताचे हुस्के कापून मनशाचो जीव वेतलो विरगून, तर अंतराळाचे कोश्टी कळकळटल्यो. भाव भयणींनो, जेन्ना जेजू येवचो आसा आनी ज्यो घडण्यो घडपाच्यो आसा तेन्ना लोक एकदम भिरांतीन आसतलो, एकदम कांपून आसतलो. कित्याक ह्यो ज्यो घडण्यो घडटल्यो त्यो एके भाशेन कोणेच पळोवंक नासल्यो असल्यो घडण्यो घडटल्यो. आनी जेजू आमकां हें सगळें शिवर्तमानांत कित्याक सांगूंक जाता? आमकां भिरांत येवपाक, आमकां एके भाशेन कडकडे येवपाक ना. भाव भयणींनो, जेजू आमकां ह्या कारणा लागून सांगता की जेन्ना आमी खरेंच ताचेर भावार्थ दवरता, आमी ताचो मोग आपणायता, जें ताणें आमचे पासत केलां खुर्सार, ताणें आमची सोडवण केल्या, आतां आमचें जिवीत आमी ताका भेटयता. आमी आमचें जिवीत ताजे पासत सारता. आमी आमचें जिवीत ताच्या उतरां वरवीं आमी चलयता. आमचें जिवीत आतां ताचे उतराचेर उतर पाळून आमी आमचें जिवीत सारता. आनी जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा तेन्ना आमी ताचो मोग करता आनी आमी आमच्या पेल्याचो करता. जेन्ना जेजू परतून येवचो आसा, ह्यो घडण्यो घडटल्यो, खरेंच घडण्यो घडटल्यो. पूण आमकां कसलीच भिरांत आशिना, कित्याक आमचो वेळ पावतलो. आतां जेजू आमकां स्वर्गार व्हरपाक. आनी भाव भयणींनो, जो लोक एके भाशेन ती तयारी करून रावता, जो लोक एके भाशेन त्या जेजू येवकार दिवपाक जागृतीन रावता, तर भाव भयणींनो, त्या लोकांक खरेंच जेजू साश्टाचें सूख भोगोवंक
ह्या संवसारान येतलो. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आतां जेजू येवचो आसा तो जावन आसा जोडटेचो दीस. कित्याक जेन्ना जेजू पयले पावट ह्या संवसारान येयल्लो, तो आयिल्लो एके भाशेन एक शांतीचो राजा को. तो आयिल्लो आमचें तारण करपाक, आमकां साल्वासांव दिवपाक. पूण जेन्ना आतां परतून येतलो, तो आतां जोडटीक दिवपाक येतलो. आनी त्या वेळार आमी थंय आसत जाल्यार, आमी जागृत रावली जाल्यार तो आमकां सर्गीचें सूख भोगूंक तो आमकां येतलो. ती आयज भाव भयणीनो, एक खरीच भाशेन जेन्ना आयचो पयलो आयतार आदवेंताचो कोमेस जाता आनी आमी आमची तयारी नातालांच्या परबेक करता. आमची तयारी फकत नातालांच्या परबेक रावपाची गरज ना, पूण आमी तेजे उपरांत जेजूक परतून येवपार येताना तेन्ना ताका येवकार दिवपाक आनी ताजी वाट पळोवन आसूं आमी आतां ही तयारी करया. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ही तयारी करता, जे घडण्यो घडपाच्यो आसा, कितेंय घडों, आमकां कसलीच भिरांत आसचिना. कित्याक आमी जेजूचेर पातयेवन ताज्या उतराचेर रिगून आमचें जिवीत ताज्या उतरा प्रमाणे सारून भावार्थ लोकां भाशेन आमी आमचें जिवीत सारतले आनी तेन्ना जेजू आमकां सासण्याचें सूख भोगूंक तो आमकां येतलो. आयज भाव भयणीनो, एक खेरीत भाशेन आमी तयारी करया ह्या पयल्या आयतारा आदवेंताच्या. आनी जेन्ना हे दीस नातालांत परयेक पासून बेतात तेन्ना आमी देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून तें आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जतन तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.